सर आज डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन आज हियरिंग घेतल्या पळय. आज तशे 2 पेटिशनाचे आशिल्ले की पेटिशनान जो सबमिशन दिलें ताजेर तो रिप्लाय दिलो की रिप्लायचे ताणें डेट काडली एक जालें की दुसरें जे आज ते हियरिंग आशिल्लें ताजेर पयल्याच फावट हियरिंग आशिल्लें की ताणें डेट करून घेतलो आसा आपल्याक 6 विकाचो टायम जाय अशें तो मागून घेतलो आसा आनी ताणें तो ग्रांट केल्लो आसा त्यामुळे की दोन्ही हियरिंगी आसली की एक हियरिंगाची सगळं आफ्टर 15 days तांचो म्हाका 28-27 त्यानंतर तांकां 6 week मागून घेतलो आसा तो सादारणसो एप्रील थिंक 5 एप्रील खंयच्या पेटिशनान सेकंड 8 ml आणि अमित पाटकरान जे फायल केले दिगंबर आणि मायकल ते दिगंबर आणि मायकलाचे ते दिगंबराचे त्या पेटिशनाचेर पेटिशन आयिल्लो कंप्लेनर आयिल्लो पेटिशनर येवना ताका डेट खंयची दिल्या म्हटलें तुमी ताका डेट आय थिंक म्हाका दिसता 15 days 6th March. गिरीशाचे तुमी जाल्ले गिरीशाचे पेटिशन आयज सकाळी येयल्लो ना आज दोनूच घे दोनूच घेतले ओके. So apart from this, assembly session केन्ना आसतलें? असेंब्ली सेशन चालू बजेटाचे बजेट सेशनचं 27 मार्च ते 31 मार्च 5 days Budget section. Yeah.